मायमोगाचे येवकार खबरो सांगता जवाहर. सुरवेक हेडलायन्स. पैसे फारीक करूंक ना म्हण कंत्राटदारान कोयर उखल्लो ना. नावेलकार फुर्योज. सरपंच आनी सचिवाक काडलो उजरावन. करमल घाट बारशे वाढत चल्ल्यात अपघात. थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. साखळेत ढगफुटी जाल्लेवरी पावसाचो घसघसो. पळोवपाक मेळ्ळी रस्त्या वयल्यान धांवताना न्हंय. पळयात साखळेचो रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत कोयराची समस्या तकली वयर काडटा. अशे परिस्थितींत पैसे फारीक करूंक नाशिल्ल्यान नावेली कोयर कंत्राटदारान नावेलचो कोयर उखलूंक ना. जाप मागपाक फुर्योज जाल्ले नावेलचे थळावे सरपंच आनी सचिवा म्हऱ्यांत गेले. पळयात पुराय बातमी. नावेलच्या गांवकारांनी सरपंच आणि नावेली पंचायतीच्या सचिवाकडेन कोयरा संबंधात जाप विचारपाक घेराव घालो. पैसे फारीक करूंक नाशिल्ल्यान नावेली कोयर कंत्राटदारान कोयर उखलूंक ना खंय. तांचे पैसे बेगोबेग दिवचे फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी मागला. प्रॉब्लेम जालो म्हण आमी येयल्ले हिंगा कितें गार्बेज कलेक्शनाक लागून हिंगा हें जालें. सो तेंगेले आतां एक तांकां पगार मेळना. ते डेली बेसीस हे आतां पळय आहाय भुरगे ते डेली बेसीस तांकां 400 पर डे दिले. सो शी इज इंचार्ज आहा ते बरें काम करता आमगे नावेले एकदम बरें काम करता. सो आतां ते सेक्रेटरी कितें करता आपणाचो रायट ना म्हणटा पयशे दिवपाक ते कोयसो दिले नाय पयशे. सो हांवें ते पळयता तूं रायट ना जाय ते मरपाक काय म्हणून. सो आतां हांवें पंचायताक सांगलां सरपंचाक कितें सांगलां आमी गार्बेज टॅक्स खाली करता तुका पंचायत तू पंचायत तूं खाली कर ना. एटलीस्ट तूं ते खाली कर ते पयशे पुसान तो सेक्रेटरी कितें म्हणटा आपणा पेपर नासा म्हण दिना तोय सारका ताका पेपर ना. आतां हांवें ताका एक सोल्युशन दिलां की तूं पंचायत सरपंच पळया तूं तें बरोवन दी की बाबा आपण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता हेजे आनी तांकां आपण काम करना तांकां पयशे दिता. ते म्हाका सांगला तांगे पयशे हाली कोता म्हणून. ओके म्हणजे गार्बेज चड जाले आतां. गार्बेज चड जाले आनी ते व्हेरी गुड जॉब आमकां नावेल माहिती ना ताका लागून. सो आतां ते पयशे दिले सरपंच बी तर कसो फायदो ते करून कोण टिकेटीन आयले कित्याक हांव कितें म्हणटा तूं आमकां गार्बेज पयशे घेताय ते पयशे तांकां दिवचे. जोड तूं आतां तांकां दी. तांकां आतां गणपती बाबा येयला तांकां फेस्टिवल आहे तांकां दी पयशे आनी मागीर तुमी तांकां सेक्रेटरी घे हें हांवें तांकां सांगिल्लें तांकां आमी तुमी दिना जाल्यार हाल आमकां तो प्रॉब्लेम करतले म्हणून तांगे पयलीं पयशे दियाय. आज सगळे गांवचो लोक मेळपा येत. हय गांवचो आयज तरी अशें जालें हाल्यार मागीर आमकां गांवचो लोक हाडले आनी हांवें तेंय सांगिलां गव्हर्मेंटान आमकां CCTV कॅमेरा दिले घालपाक वयता थिंगा ते कित्याक गायना म्हाका खबर ना. आतां कितें 5 वर्सां जालीं झगडी करून कॅमेरा घाल थिंग 2 कॅमेरा घायले फंक्शन ना. आतां गव्हर्मेंटान तूं दिला आसा पूण बरें न्हू गव्हर्मेंटाक. मजगती मिटींग घेवन कोयर काडपाचेर चर्चा करतले. थळाव्या सरपंचान उतर दिला. आज कितें गार्बेज कलेक्शन केला न्हू टॅक्स केले म्हणटा आमी कित्याक कलेक्शन केला ना गार्बेजीचे ते म्हणटा तो म्हणटा आमचे केला वता ते प्रॉब्लेम मेळना देखून आपण ते म्हणटा आपणा पेड केलना कोण पेमेंट जालना म्हणटा पेमेंट जालना म्हणून. सो कलेक्शन कित्याक केलना तेणे कलेक्शन केले न्हू बॅग कितको दिता ते कळना तुका आनी दे आर नॉट पेड. सो आपण तुमच्या मानी दितले गॉट इट. आनी हेजे खातीर गार्बेज चड जाली. गार्बेज चड जालना आनी वास येवपा लागलो. मुजबूर येयलो. हय मागीर तुवें कितें एश्युरन्स दिला तांकां लोकांक. कांय एश्युर दिला म्हणजे हांव आमगे बॉडी मिटिंगेक घेता आनी म्हाजें हांव सॉर्ट आउट करता. ओके आनी गार्बेजी मागीर काडटो म्हणून. हय मागीर लोक एग्री जाले न्हू. ना लोक एग्री जाला ते मिटींग आपयतलो ताका आनी एट प्रेझेंट हांव विल बी गोइंग टू द व्हिडिओ. पेमेंट दिलो जाल्यार कोयराचो विलव लायतले कोयर कंत्राटदारान म्हळे. हांव नावेली पंचायतान गार्बेज सांबाळटा फॉर द लास्ट 4 years and during corona also we have passed that way of garbage, dry garbage every household we are collecting. Now what has happened for the last 1 month आमचे payment stop केला. So first 15 days I had requested secretary what is to be done about the payment. तो म्हणपाक लागलो म्हाका वयरसान authority येवपाक जाय. So I said who is that authority? तो म्हणपाक लागलो BDO सान म्हाका हें येवपाक जाय म्हणपाक लागलो लेटर. हय. So I said okay fair enough. आनी 15 days कितें आसलें तें हांवें म्हणलें कवर करुया. We'll go to house to house and so that the people should not have any problems with the garbage. So 15 days pass जाले. 31st बॉडी मिटींग जाली.
body meeting झाली. The ruling body, not even ruling body, the entire 11 members requested secretary to pay. As per all the members what had spoken to me, this is what they said that they will pay. So I कित केले एक phone call केलो secretary. Saturday evening. Secretary meeting कित जालोली payment करपाचे हो ना ते. Secretary म्हणपाक लागलो तू कर तू सरपंचाक विचार मजान काय करपाक जायना म्हणपाक लागलो. सरपंचा विचार I tried calling the सरपंच. सरपंच म्हणपाक लागली we have agreed to pay. Secretary म्हणपाक लागलो आपण agree करना. So then what I did Saturday evening I letter गायली पंचायताक. This letter I put stating that म्हाका uncertainty मेळना म्हणून from the members and from secretary. Members सांगताय कोर secretary म्हणटा payment दिवपाना. So this is one of the reasons I had stopped the services till they release the payment for the last month. Okay, आणि ही भुरगीं आहाय ती आतां कामां आहा मुजबारा, गणपती आहा, गणेश आहा, they want money to have their holidays, no? How they will take care of themselves? म्हणून गार्बेज आतां चड जाली म्हणून लोकांक चड जाली आणि लोक आयज येयलो आणि लोकांनी आवाज केलो पंचायतान. सो आतां कितें डिसिजन घेयला तेमी that today evening body will sit along with other members and they will come to a final solution. जर पेमेंट जाल जाल्यार तूं I पटे will continue, smooth continuation will happen. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. करमल घाट वाठारांत बारश्यां अपघातांचो आंकडो वाडत चल्ला. बारश्यां आनीक एक अपघात जालो. जिवीतहानी जावंक ना, पूण वाठारांत थळाव्यांक हुस्को निर्माण जाला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर आमकां जो एक सगळ्यात पयलो घाट मेळटा त्या घाटाचेर सातत्यान अपघात जाताले. देखून ह्या घाटाचें नांव करमल घाट आसून सुद्दां लोक ताका मरण घाट म्हणटाले. पूण तशें जर पळोवपाक गेले जाल्यार थंयसर काय जी डेंजर जी वल्त आसा म्हणजेच एक मेजर जे वल्त आशिल्ले आनी थंयसर सातत्यान गाडयो पडटाले. थंयसर लोकांनी आनीक मिडियांतल्यान आवाज जाल्या उपरांत कांय प्रमाणात तो धड बांदून घाट जाग्यार घायलो. पूण ताजे पलीकडे जर पळयलें जाल्यार ह्या घाटा साकून पूर्णपणे बाळ्ळी पर्यंत जो रस्तो आसा हो रस्तो म्हणजे डायरेक्ट वयर वचपाचो रस्तो. कारण ह्या रस्त्याचेर दर दिसा कितल्यो गाडयो पडटा आनी कोणाक कितें जाता काय हिशोबूच ना. आतां आमी गेले एक आठवड्याचो जर हिशोब मारलो जाल्यार ह्या हांगासर बारशें म्हणटा थंयसर ज्या जाग्याचेर कोंकण रेल्वेचो ब्रिज ओवरफ्लाय जावन वयता थंयसर एका आठवड्याकच 3 गाडयो पडल्यो. खरें म्हटल्यार हो रस्तो इतलो अरुंद आसा जेन्ना खंयची व्हडली गाडी येता आनी जेन्ना व्हडली गाडी येता त्या वेळाचेर फुडल्यान येवपी गाडयेक जेन्ना सायड दिता त्या वेळाचेर रोड शोल्डर सारको नाशिल्ल्या कारणान एकदां मातशी सायडीन गेल्ली गाडी ती परत कशीच रिकवरी जायना. सद्या हांगासर हीच परिस्थिती तयार जाला. हांगासर हे एक बार आसा आनी ह्या बारा कडेन उदक वचपाचें ट्रेडिशनल कॅनला खातीर एक पायप घातिल्लो आनी थंयसर परिस्थिती अशी आसा की दोनूय सायडीन मोठ्यो खाची तयार जाला. जेन्ना ह्यो खाची इतल्यो हगड आसून सुद्दां पयसुल्ल्यान गाडी चलयता त्या मनशाक दिसना. पूण जेन्ना तो गाडी घेवन लागीं पावता त्या वेळाचेर हे दोनूय सायडींचे चड दिश्टी पडटा. आनीक स्पिडी नाशिल्ल्या टायमार त्या वेळाचेर थंयसर लागीं पावल्या उपरांत ती गाडी कंट्रोल करप शक्य नाशिल्ल्यान अशा तरेन गाडयो पलटता. बारशे वाठारांत एका सप्तकांतलो हो तिसरो अपघात. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान मुखार येवपी गाडयेक वाट दिवपाक कुशीक सरल्यार गाडी खळयेन पडटा. मिडियान कितलेशाच फावटी हो विशय उक्ताडार हाडिल्लो. तात्पुरते कामय केले पूण परिस्थिती जैसे थे. बल्लर से बहुत है। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ? क्या वो रास्ता छोटा है, वो अपोजिट का गाड़ी वाला हेडलाइट पूरा फोकस है, पूरा वो रास्ता पूरा एक साइड लेफ्ट साइड कट है रास्ता, वो छोड़ने पास करने का इधर राइट साइड मार के वापस लेफ्ट साइड मार के वो गाड़ी घुसा गया। अच्छा, कब हो गया? रात को 11 बजे का। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम था यहाँ पे? प्रॉब्लम को उधर तक वो टर्न से पूरा रास्ता पूरा छोटा है, थोड़ा रास्ता बड़ा होता है को पूरा आदमी का प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलता है सीधा। कार का आदमी है, बड़ा गाड़ी का आदमी है, बस वाला को सीधा चलता है। जो इधर तक ये 1-2 किलोमीटर पूरा छोटा रास्ता है, क्या करेगा? साइड जमीन है,
क्या करें, उधर जमीन को नुकसान है, उधर मेरा गाड़ी को नुकसान है, ड्राइवर को नुकसान है, क्या करेगा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सोमारा सांखळे ढगफुटी जाल्ले वरी पावस घसघसलो. रस्त्या वयल्यान न्हंय वरी उदक व्हांवतना पळोवपाक मेळ्ळें. जायत्या जाणांक मेळत थंय आलाशिरो घेवचो पडलो. IMDन गोंयाक ऑरेंज अलर्ट दिला. तशेंच थळाव्या जंक्शना वयल्या दुकान धन्यांक हुंवाराक लागून अर्थीक लुकसाण जालें. देसाय नगरांतल्यान सकयल येवपी बंद गटाराक लागून उदकाचो योग्य निचरो जावपाक आडखळ जाल्ल्यान हुंवारा सारकी परिस्थिती जाल्ली. ह्या आडखळीक लागून व्यापारी वेवसायिकांचे बरेच लुकसाण जालें. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आयज 1.5 वरांचेर हांगा ऑटो लॉगिंग जाल्लें. जे जंक्शन आसा हांगासर BJPचे ऑफिसूच आसा, तेज्या जाग्यार थोडी शॉपाय आसा आनी हे वॉटर लॉगिंगाचो जो समस्या निर्माण जाली ती कित्याक आतां आमकां शॉपकारांनी सांगल्या की हांगा जे गटर आसा जे देसाई नगरांतल्यान जंक्शनाचेर येता ते सामके भरलेले आनी सगळे कडेन व्हायरल जालें की सांखळी बुडल्या, पूण तशें सिच्युएशन कांय ना. आमी सद्या सांखळी त्या जंक्शनाचेरूच उबे आसा. फाटल्यान थोडें उदक आसा. जे गटर आसा ते सामके भरलेले 1.5 वरांचेर. मोठ्या प्रमाणात हांगा पावस पडटा. हे जाग्यार जी शॉपां आसली त्या शॉपांनी उदक गेल्लें, तांकां थोडी लुकसाणी जाल्या अशें शॉपकार जे आसा तांच्यांनी सांगलां. कित्याक तर हे जे ड्युटी आसा हांगासर आनी सगळें उदक जें आसा तें वयरच्यान फ्लो जावन ह्या जंक्शनाचेर येता आनी हांगा एक व्हडलें गटर आसा तातूंत कचरो तशेंच माती ही फ्लो जावन आयिल्ली आनी सद्या हांगा कचरो आसतातूच वार्षिक हांगासर हो प्रॉब्लम जाता. पूण ह्या वर्सा तर तो आतां जूनय ना पूण आतां चवथूय येवपाक जाली आनी आतां ऑगस्ट सप्टेंबर जालो आनी ह्या टायमार हांगासर ह्यो मोठ्या प्रमाणात पावस पडल्या कारणान ह्या जंक्शनाचेर 1.5 वरांचेर उदक भरलेलें सारकें सिच्युएशन जाल्लें. थोडें लुकसाण जालें लोकांक. BJPचें ऑफीस आसा फुड्यानूच तातूंतय उदक गेल्लें. तें उलोवपाक तयार ना पूण सायडीक एक टेलर आसा तांचे थोडे कपडे भिजले. तशेंच हांगासर ग्रॉसरीचें शॉप आसा तातूंतय उदक वचून तांकां लुकसाण जाल्ली. 4-5 शॉपां तांकांय लुकसाण जाल्या. हेचेर लक्ष दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटीन. कित्याक तर हें जी सिच्युएशन जाता तें गटर जे आसा ते कुंबल्या कारणान जाता अशें शॉपकारांनी सांगलां. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय कित्याक फुडें मेन रोड आसा थंयूय उदक भरलेलें. जून जुलयान पावस खूप असता पळय तेन्ना हे पावसाचे हे समस्या येवंक ना उदकाच्यो आनी अचानक आयज जेन्ना एक वर कंटिन्यू पावस पडलो पळय तेन्ना हे उदक येयला. तेच्या पयलीं उदक येवंक नासलें. तुमी कितें म्हणटा ह्या गटरा बद्दल? गटरा बद्दल म्हणजे गटरूच मातसो धाकटो आसा तो व्हडलो ना पळय. जितलो उदकाचो फ्लो येता पळय तितलो उदकाचो फ्लो ह्या गटरान जायना. ओवरफ्लो जाला पळय. रस्तो आनी गटर एका लेवलाचें उदक जाल्लें. कळनासलें की रस्तो आनी हे गटर हें कळनासलें तेन्ना. एका लेवलान आसलें आनी फोटो केल्लो सगळें उदक हांगा येतालें तेन्ना येतालें. एकूच दिसतालें सामकें म्हणजे कळना. तुमचें कितें कितें जालें भितर आमच्या लुकसाण? शॉपान उदक गेला भितर सगळ्याक. कंप्युटराक उदक लागलें, UPSाक उदक लागलें, वायरी फूल भिजले उदकान गेल्यो. ओके. तुमी कितें म्हणटा कितें म्युनिसिपालिटीन कितें करूंक जाय अशें दिसता? म्युनिसिपालिटीन पयलीं हे सगळें साफ करचें. गटर हय ते खोलोवपाक जाय. करूंकूच जाय न्हू. आनी नेक्स्ट टायम परत आयज पळय रातभर पावस पडलो असो आनी परते कितें भरलें जाल्यार कोण आसतलो शॉपान? शॉपान मनीस आसपाक ना न्हू. सगळें बंद करून घरा वयता. आतां म्हणटकच आमी काडले नाजाल्यार कळचें ना न्हू मागीर उदक कितलें भरला तें. ये क्या हो रहा है, गटर सब ओपन है ना, ओपन की वजह से पूरा कचरा आ रहा है अंदर. यही पूरा पैक किया होता तो इतना आज नुकसान किसी का नहीं होता था इस दुकानों को. हाँ, ये कचरा कौन डालता है? कचरा जो ऊपर से आता है ना, अभी इसमें देखो पूरा पत्थर आए, कंकड़ आए सब और झाड़ का सब झाड़ आए, उसके वजह से कचरा हुआ है. बाकी कोई ऐसा प्लास्टिक वगैरह तो इसमें है नहीं है. म्युनिसिपल एक साफ करता है कभी? नहीं, म्यूनसिपालिटी साफ करता है. देखो ये पूरा है, सामने कचरा है, वो झाड़ का ही टूट के अंदर गिर गया, वो पूरा ब्लॉक हो गया. यही गटर पैक होता तो ये अंदर घिसता नहीं था, तो गटर ब्लॉक होता नहीं था. हाँ, ओके. ओपन गटर की वजह से पूरा नुकसान हो आपका गया. डिमांड क्या है? नहीं, हमारा डिमांड यही गटर वगैरह पूरा पैक किया होता तो आज ये नुकसान किसी का इन दुकान वाला को होता नहीं था. अच्छा अच्छा. नहीं तो उनका देखो कंप्यूटर वगैरह खराब हुआ, ये हाँ, पूरा कपड़ा गया. पूरा खराब हो गया, उसका किराने का सामान खराब हो गया, उसका ऑफिस खराब हो गया, हमारा भी कुछ सामान अंदर घुस गया करके. आपका ये गोदाम है? हाँ, हमारा ये गोडाउन है. तो नुकसान कितना हुआ रहेगा इसमें? इसमें नुकसान इतना हमारा इतना पूरा पैक था और अंदर भी गिलास था तो इतना कुछ नुकसान हुआ नहीं है. बाकी इन लोगों का सबका पूरा पूरा ओपन था करके पूरा ही नुकसान हुआ. इलेक्ट्रॉनिक सामान. हाँ, वही आज कंप्यूटर वगैरह हमारा तो क्या है, अंदर गिलास था और आगे शटर था तो इतना सामान खराब हुआ नहीं है. बाकी लोगों का तो पूरा हो गया ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीष परब आणि मुजैफ शेख.
रिजनल प्लॅन काळा भायरो जाला अशें TCP मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा. पर्रीकारान केल्लो रिजनल प्लॅन फाटीं उडोवन झोनींग प्लॅन हाडपाची भाशा करता. खरें तर झोनींग प्लॅन जायसर भाजपा सरकारूय उरपाक ना आनी भाजपाचो TCP मिनिस्टर राणे बी हीच भितरली खरी गोम. गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान उपहासात्मक विधान केलां. जेन्ना 2010-2011 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर जेन्ना पुराय गोंयभर भोंवले आनी कितें सांगलें की त्या वेळार काँग्रेसचे जे सरकार आशिल्लें आनी जो आमी रिजनल प्लॅन केल्लो तो रिजनल प्लॅन आपूण स्क्रॅप करता आनी सरकार BJPचे सरकार जेन्ना येतलें 100 दिसां भितर नवो रिजनल प्लॅन करता म्हणून सांगपी हो स्वर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर. सगळे विसरले आज. गेल्ली 12-12.5 वर्सां जाली. आज हे BJPचे आमदार, BJPचे मंत्री, TCP मंत्री, कित्याक गेल्ल्या 12 वर्सांत 3-4 TCP मंत्री आमी पळयले, 2-3 मुख्यमंत्री पळयले, पूण तुमी गोंयच्या जनतेक फटोवपाक शकना. धारगळ, कुठ्ठाळी, सालिगांव, मांद्रेची जमीन रूपांतरणाच्यो देखी दितना भाजपा सरकाराच्या ह्या बेकायदो जमीन रूपांतर आनी हिल कटिंगाचेर वोगी रावचो ना. अमित पाटकरान शिटकावणी दिल्या. रिजनल प्लॅन काळा भायरो जालो ना, प्रत्यक्षात भ्रष्ट भाजप सरकार काळा भायरे जाला. चवथी उपरांत दरेका गोंयकारांक हे पटोवन दितले पाटकरान सांगले. ऐकात. पेडण्या धारगळे वचून थंय आमी कशा प्रकारे हिल कटिंग चालू आहा हें आमी थंय गोंयच्या जनते मुखार दवरलें. ताज्या उपरांत आमी पळयलें की कोर्ताली, कुठ्ठाळे मतदारसंघान ज्या स्लोपाचेर भुतानीचो जो प्रोजेक्ट येता थंय आमी पळयलें की थंय कशा पद्दतीन लोक ते प्रोटेस्ट करतात. त्या प्रोटेस्ट करपी लोकांक बाउन्सर, पुलीस प्रोटेक्शन हाडून कशें हें सरकार दिल्लीवाल्यांक प्रोटेक्शन दिता हें आमी पळयलें. ताज्या उपरांत आमी काल पळयलें की सालिगांव मतदारसंघान जे रेस मागोस रॅम्पंट हिल कटिंग जे चालू आसा, जंय आम आदमी पक्षाचे काल आमदारूय गेल्ले, थंय आमी पळयलें की कशे थंय बाउन्सर कशे हे दिल्लीकार गोंयकारांक ट्रीट करतात. मांद्रे मतदारसंघ, त्या मतदारसंघान आमी पळयलां की कशे रॅम्पंट हिल कटिंग चालू आसा. कित्याक गोंय राज्याचो TCP मंत्री सांगता की रिजनल प्लॅन म्हणटा तो आउटडेटेड जाला. रिजनल प्लॅनाची म्हणटा लायफ काबार जाली आनी आतां वे फॉरवर्ड इज ओन्ली झोनींग प्लॅन. अरे रिजनल प्लॅनाची लायफ काबार जावंक ना. म्हाका दिसता ह्या BJPच्या करप्ट सरकाराची आतां टायम, दे हॅव लिव्ड देअर टायम. हे BJPचे सरकार आउटडेटेड जाला आनी द वे फॉरवर्ड इज ओन्ली काँग्रेस. तो आतां सांगता की ना झोनींग प्लॅन करपाक जाय. कित्याक? अरे तुज्याच मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें, तुज्या पार्टेचे हे मॅनिफेस्टो नाशिल्ले मरे की आमी 100 दिसांनी नवो रिजनल प्लॅन हाडटले म्हणून. तूं ते झोनींग प्लॅन कित्याक हाडपाक सोदता? तुवें पेडणेच्या ज्या तालुक्यान तुवें जो झोनींग प्लॅन हाडिल्लो आनी थंय तूं 1,33,00,000 स्क्वेअर मिटर पळय कन्वर्ट करपाचो तुजो जो थंय प्रयत्न आशिल्लो, जातून पुराय पेडणेची जनता, पुराय गोंयची जनता जेन्ना उठली तेन्ना तुका ते फाटल्यान घेवचें पडलें. हे आमी पळयलां की 2022च्या एसेंब्लीच्या उपरांत ह्या मंत्र्यान खुबशे कायदे हाडले, खुबशे कायदे फाटल्यान घेतले. एव्हरी एसेंब्लीन तो सांगता आपूण नवीन कायदो हाडटा आनी एसेंब्ली सोंपतकीर तोच स्वता कन्फ्यूज जाल्लो. ताकाच खबर ना आपूण खंयचे कायदे हाडिल्ले, खंयचे कायदे आज ना ते. आज 16B ह्या BJPच्या सरकारान हाडलें, 17(2) ह्या BJPच्या सरकारान हाडलें, 39A ह्या BJPच्या सरकारान हाडलें. हे कित्याक करपाक सोदता? कित्याक रिजनल प्लॅन ह्या मंत्र्याक म्हाका दिसता आतां कळ्ळां की रिजनल प्लॅन जर तर आपूण करपाक घेतलो जाल्यार बाय द टायम रिजनल प्लॅन कंप्लीट जाता म्हणटकीर एक तर हो मंत्री उरचो ना, नाजाल्यार हे BJPचें सरकार उरचें ना आनी हांकां पळय बॅगो कलेक्ट करपाक जाय त्यो मेळच्यो ना. म्हणून म्हाका दिसता हो रिजनल प्लॅन करना, म्हणून त्या झोनींग प्लॅनाचो कॉन्सेप्ट हाडला. 2,500 गोंयकार थंय रावता मरे चोपडे गांवान. 2,500 गोंयकार चोपडे गांवांत रावतात, जांची
थंय घरां आसा 100 वर्सां जालीं ते थंय रावतात आनी टोटल थंय सेटलमेंट एक्झिस्टिंग सेटलमेंट कितलो चोपडे गांवांत 2,84,000 स्क्वेअर मिटर एज पर द रिजनल प्लॅन 2021. आता ह्या मंत्र्यान जो झोनिंग प्लॅन हाडला पळय अंडर 17-2 हाणें एडिशनल 3,86,000 कन्वर्ट केला इन चोपडे. आता तुवें कोणा लागून केलो आनी खंयच्या गोंयकाराक लागून तुवें केलो? गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 23वे बाणावली विलेजर्स फुटबॉल सर्तीत गार्डियन एंजल एससीन वारका एससीचेर शेक गाजयलो. 3-0 अशा गोल फरकान हो रंगतदार खेळ सोंपलो. सेंट जॉन दी बाप्तिस्ट फुटबॉल खेळामळार जाल्ले 23वे बाणावली विलेजर्स इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीन गार्डियन एंजल एससीन वारका एससीक 3-0 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीचे सेमीफायनलीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सोमारच्या गजगजीत पावसाक लागून चडशा वाठारांनी उदक भरिल्ल्यान हुंवारावारी परिस्थिती जाली. सांखळे रस्त्यार न्हंय व्हांवतना पळोवपाक मेळ्ळी. अशीर रस्त्यांतल्यान उदकाचे लोट वाट सोदतना दिश्टी पडले. पळयात. अरबी दर्यादेगेर आशिल्ल्या चक्रीवादळाच्या प्रवाहाचो ह्या पावसाचेर परिणाम जायत आसा. IMDन आयज मेरेन मंगळार आनी बुधवारा हवामानाचो कसलोच अलर्ट दिवंक ना. ह्या 2 दिसांनी हलको पावस पडटलो अशें अदमासात सांगला. पूण बिरेस्तार आनी शुक्रार मध्यम पावसाचो येल्लो अलर्ट आसा. कांय कडेन उटंगराचो पावस पडूं येता. मंगळारा हवामान खात्यान सांगले कांय कडेन पावस शिवरतलो. तापमान 31 आनी 26 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. मंगळार बुधवारा कसलीच शिटकावणी ना. बेरेस्तार शुक्रारा खातीर येल्लो अलर्ट वाडयला. मंगळारा दाटतली कुपां. मंगळारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.